जाऊन असतं मागच्या किने सांगणार असेल किने झाला पण नाही रे बेस्ट विज्युअल मेट्री हां आमचं वर्षी जाल्यार उदकाचो प्रॉब्लम आसलो आनी 2 म्हयन्या पयलीं हांव हांगा येवन गेलें म्हाज्या बायलांक शापोरच्यान सगळ्या बायलांक येयल्या तेचे नंबर घेतले नांव घेतला बरोबर आनी तुमकां हें करता म्हणून सांगलें आतां कितें अशें जाल्लें आसा आमी सगळ्यांनी ठराव घेतला आमकां 7 दिसांच्या भितर उदकाचो प्रॉब्लम जर आमचो सॉल्व जायना जाल्यार आमी आंदोलन करतलीं सगळीं जाणां 3000 लोकांक उदकाचो आतां सद्या प्रॉब्लम जाल्लो आसा 3000 लोकांक हांव दत्तराम पेडणेकर काँग्रेस सेवा दलाचो प्रेसिडेंट शिवोलीम ब्लॉक। आज आमी हांगासर एक सिंपल मेमोरेंडम दिवपाक आयिल्ले आनी तेजें मुख्य कारण आसा गेले 8 दीस जाले आमी प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचून बूथ कमिटी घेता आनी बूथ कमिटी घेतना लोकांक पडलेलो आमकां पडटा पळय तो फक्त पयलो प्रश्न की उदक आनी उदकाच्या बाबतींत शिवोली मतदारसंघ हो खूब फाटीं आसा आनी ते जी योजना चालू आसात आतां कितें तरी फुकट उदक दिवपाची योजना आसा आनी कितें आसा पूण आमची शिवोली वासी आहा पळय ते फक्त एकूच मागतात आमी बील पे करतात आमची येता शक्ती प्रमाणे जे बील येता पळय ते आमी पे करतात पूण आमकां उदक दियात आनी दिसांसून एक 2 वरां तरी उदक येयलें जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रश्नाचो सुटावो जातलो। टाकी बसयली किंवा पायपलायन हाडली किंवा पायपलायन रिपेर केली हो इश्यू न्हू। आज जे उदक डायवर्शन आसा उदक जे प्रत्येकाचें डायवर्शन जावपाक डिपार्टमेंटान एक मनीस दवरचो जे एरियेक डायवर्शन करून दीसभर उदकाचो जो प्रवाह आसा जो उदकाचो जो प्रेशर आसा तो त्या एरियेन डायवर्ट करचो तेका ते पद्दतीचे वाल म्हण त्या पद्दतीचे इक्विपमेंट बसोवन सगळ्यांची गरज करची। ऐन चतुर्थीच्या सणाच्या निमित्तान दिवाळीच्या सणाच्या निमित्तान आनी इतर सगळे धार्मीक आमचे जे लोक थंय रावतात प्रत्येक दिसा आमकां कळटा की ह्या सणाच्याच टायमार उदकाची तर सारकीच टंचाई आसता। फाटीं गणेश चतुर्थीक सेम प्रॉब्लम आतां दिवाळी येयली आज आमी नरकासुराचो वध केल्या उपरांत आमकां आंघोळी करपाची आसता पूण थंयसर जर अशी समस्या आसा की थंयसर पिवपाक उदक ना म्हाका सांग पिवपाक उदक ना थंयसर नरकासुराचो वध करून आमी दिवाळी साजरी कशी करपाची हो प्रश्न आमच्या शिवोलकारांक पडलेलो आसा। काणक्याचो प्रॉब्लम आसा आसागांवान प्रॉब्लम आसा गुड्यान प्रॉब्लम आसा सडयान प्रॉब्लम आसा वॉशेल प्रॉब्लम आसा मार्नास प्रॉब्लम आसा ह्या सय ग्रामपंचायतीन उदकाचो एकदम कठीण परिस्थिती जाल्ली आसा। तेन्ना आज आमी हो एक पीसफूल मेमोरेंडम हांगा दिल्लो आसा पूण येणाऱ्या काळान जशें आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंटान सांगलां त्या प्रमाणे आज 7 दीस पासून आमचे वाट पळोवपाची आसा आनी 7 दिसां भितर हांगासर येदो व्हडलो दिवाळीचो सण साजरो जावपाचो आसा। तो सण साजरो करपाक पाणी पुरवठो योग्य इंजिनियर आनी तेंची कन्सर्न टीम आसा हेंच्यांनी लक्ष घालून पाणी सुरळीत करून दिवाळी साजरी करपाक आमच्या शिवोली वासियांक पयली सेवा दिवची आनी मागीर हें जर जायना जाल्यार येणाऱ्या संकटाक म्हणटा हांव आनी जो कायदो जो हातीन घेतिल्ली शिवोलीकार तेका प्रामुख्यान हो सरकार आनी हें डिपार्टमेंट जबाबदार आसतले। पार्वती नागवेकर शिवोलीम ब्लॉकची काँग्रेसची प्रेसिडेंट उलयता। आमच्या कायसुवान 3000 लोकांक सद्या उदकाचो व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आहा। आमी सर्वे केला सगळ्या लोकांक मेळोन येयल्या ग्रुप वायज मिटींग गेल्यार सगळ्यांचो एकूच प्रश्न की आमचो उदकाचो प्रॉब्लम जाता तितलो बेगीन सॉल्व करा। 2 म्हयन्या पयलीं हांव म्हाज्या देवूळ वाड्या वयल्या बायलांक घेवन हांगा येयल्ली तेन्ना हेंच्यांनी म्हाका अशेंच आश्वासन दिल्लें की तुमची नांवां बरोवन घेता नंबर बरोवन घेता सगळें करता आनी तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो म्हणून सांगता। जो पळय तेन्ना आसलो तेन्ना आमकां पिवोंक 1-4 कळसुले मेळटाले आयज अशी परिस्थिती आसा की ते पिवोंक येताले ते येयना। तेका लागून आमी सगळ्या बायलांनी लागीं जावन गांवच्या लोकांनी ठराव घेतला की हे 3000 लोकांचे अशें म्हणणें आसा जर ह्या 7 दिसां भितर
आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमी आंदोलनाक बसतलीं. आनी एक उपाय योजना म्हणून आमी अशें हांगा ह्या मेमोरंडमान बरयल्लें आसा की आमचो जर हे आतां उदकाचो आसा जर उदीक आमकां येयना आनी कमी पडटा शॉर्ट पडटा अशें ते सांगता आमकां प्रत्येक वेळार जाल्यार एक तुमी थंय वागातर आमच्या एक बुस्टर बसयल्लो आसा उदकाचो तसो तो बुस्टर तुमी थंय आमच्या लोकांक बसोवंक शकता आनी ते आमकां 7 दिसां भितर जावपाक जाय हें आमचें सजेशन. दुसऱ्या वाड्याक हांवें तेजे टाकयेच्या वाड्याक जो लोक आसा तांकां कॉल केलो राती हांवें आनी टाकयेचें उजघाटन जालें बाबा कशें कितें आहा उदकाची सिच्युएशन तर तेंच्यांनी सांगलें मातशें आमकां उदीक येयलां आयज जर तांकां जर ते टाकयेचें हे जावन अशें उदीक ती येयल्या म्हणून सांगता जाल्यार फुडें आमच्या वाड्याक उदीक येवंक ना. जर ती टाकी बांदून आतां थंय तितल्याच एरियेक जर उदीक मेळटा जाल्यार म्हाजें म्हणणें आसा की थंय एक बुस्टर बसोवन आमच्या फुडल्या वाड्यांक तें उदीक दिवचें.